Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. डेव्हलप करपाक मेळना, माझ्या भुरग्यांक काम दिवपाक मेळना, ही परिस्थिती माझी म्हाका फील जाला आनी आयकना ते कितें करप. आनी भीक मागप जेन्ना म्हाका टिकेटी खातीर पेपरार येवप म्हणल्यार म्हाका कितलो फिलींग. आमचो कॅन्डिडेट जो आल्लेकर आसा तेच्या बद्दल बातमी येयली, तेका लागून तेजें क्लॅरिफिकेशन घेवच्या खातीर हांव रामा भाभी पक्षाच्या अध्यक्षा कडेन गेलो. तेन्ना विचारलें ही बातमी कशी येयली काय म्हणून. तेन्ना तेणी हांगा अध्यक्षान आमकां क्लियर केला की ह्या हितून कांय तथ्य ना आनी आमचो कॅन्डिडेट हो एकमेव आहा तो म्हणजे बाबू, आनी बाबूक तिकीट जातली आनी डिसेंबर एंड पर्यंत हेजेर निर्णय जातलो म्हणाले. आनी आमचे कडेन कोणच ना, आम्ही त्याच्या वांगडा असलेले कितें आमचो खर्च करूचा. आणि 2 दिसांनी सरकारान सांगपाक जाय की ज्या बाबू आजगांवकारान आनी ज्या पावसकारान सरकार वाटयला तेका आमचं तिकीट आसतली. आणि तुमचे सरकार बीजेपीचे एक उपमुख्यमंत्र्याक तिकीट दिना जाल्यार कसले फुडले सरकार तुमचे चलतले. तुमचेर कोण विश्वास दवरतलो. बीजेपीच्या अध्यक्षान जाता तितलो बेगी स्टेटमेंट काढून बाबू आजगांवकाराक तिकीट दिता व ना ती कन्फर्म करपाक जाय, जाल्यार सॉल्व करपाक जाय. म्हाका अशें दिसून येता की बाबू आजगांवकाराक त्रासच नसतलो आसलो. हेंच्याच पार्टी वावरपी तुमच्या एक मिनिस्टर दुसरो खंयचो तरी कॅन्डिडेट तांकां सपोर्ट करता, तेका लागून खंय तरी बायपास तेका तिकीट दिवपाक आमच्या मिनिस्टराक खंय तरी काय हस्तक्षेप जाता काय हो पयलीं क्वेश्चन जावं. असो विकास करपी पेडण्यान हेचे पयलीं कोण जावंक ना, पयलीं खबर आसा आमकां, आनी जावचोय ना ह्या फुडें. बाबू बद्दल आमचें सामकें हें आसा, कळ्ळें, आमकां बाबूच जाय. 40 पैकी खंयच्याच मतदारसंघात ऑफिशियली तिकीट अमक्याक म्हणून डिक्लेअर करूंक ना. हे जाल्यार म्हाका साहेबान सांगचें. असो निर्णय घेतला की हेच्या फुडें मंडळ अध्यक्ष पेडण्यान काम करता.